कीर्तन 19. सृष्टींत आणि धर्मशास्त्रांत देवाची महिमा. आकाश देवाची महिमा वर्णिता, अंतराळ ताच्या हातांचे कृत्या परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगता, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयता. उलो पुन्हा उतरानांत तांचो थाळो आयकोंक येना, तरी पृथ्वेर शेकानशेक तांचो थाळो घासता. संसाराच्या शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. आकाशार सूर्याक ताणे एक तंबो घाला. नवऱ्या बरी आपल्या लग्ना कुडांतलो तो भायर सरता. विरा भाशेन उल्हासान आपली धांव मारूंक येता. मळबाचे एके शिमेर तो उदेता आनी एके शिमे पर्यंत पावता. ताचे धगींतले कितेंच लिपोवंक जायना. सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण, आत्म्यांक ते नवो जीव दिता. सर्वेस्पराचो उपादेश विश्वासदर्च्यांक योग्य, साद्या बोळ्यांक तो जाणवाय दिता. सर्वेस्पराच्यो आज्ञा नितीच्यो, काळजाक त्यो संतोष दितात. सर्वेस्पराचो आदेश स्पश्ट, दोळ्यांक तो उजवाड दिता. सर्वेस्पराची भिरांत परिशुद्ध, सदांकाल ती तकता. सर्वेस्पराचे न्याय निर्णय सत, सगळे नितीचे. भांगारा प्रास ते मोलादीक, शुद्ध भांगाराचे राशी प्रास मोलादीक. मोवां प्रास ते गोड, पळयेंतले गळतल्या मोवां प्रास गोड. त्या भायर तुज्या सेवकाक तांचे वरवीं शिकोवन मेळटा. ते पाळतेल्यांक व्हड इनाम मेळटा. पूण आपल्योच सुखी कोणाक दिसतात? मुझे गुप्त गुन्यांव म्हाका बक्षी. तुज्या सेवकाक घरवांतलोय राख, ते मुचेर अधिकार चलयना जावं. अशें हांव निश्कळंक जातलो, व्हड फातकांतलो मेकलो जातलो. मुच्या तोंडांतलीं उतरां, मुच्या काळजाची चिंतनां तुका मानो सर्वेस्परा. मुच्या कडपा, मुच्या तारोका. आमेन.